सरकार इल्लीगल काम करता हे सिद्ध जाल्लें आहा. पिडोलान आतां सगळें हिस्ट्री सांगल्या. ही हिस्ट्री आमकां सगळ्यांक खबर आहा. पूण आतां डबल इंजीन डेव्हलपमेंट विकास करपाक म्हणून गेल्ले लोक. तो विकास कसलो? हो इल्लीगल विकास. हो इल्लीगल विकास म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें इंजीन इल्लीगली हांगा डबल ट्रॅकिंग करता विदाउट एक्विजिशन ऑफ लँड. आज द गोवन जर वाचलो जाल्यार अशें कळटा की एक कोण तरी भायलो रेल्वेचो ऑफिसर तो म्हणटा पोर्चुगीज टायम रिकॉर्ड्स आर्काइव्स आर द ओल्डस्ट आर्काइव्स इन एशिया अँड दे आर द मोस्ट व्हॅल्यूड आर्काइव्स. गोंयचे आर्काइव्स जे आहा ताका सगळ्यांत चड व्हॅल्यू आहा. आय वॉज मिनिस्टर आर्काइव्स, दॅट्स हाव आय नो दिस. सो एक क्लियर आसूंक जाय की सरकार इल्लिगॅलिटी करता आनी सरकार इल्लिगॅलिटी पोचोवंक सोदता आनी तांकां दिसता की एक 25 जाण क्रिस्तांव फॅमिली क्लियर कट क्रिस्तांव 25 जाण फॅमिली की नाल्यार पुरो आमकां ती मतां पडना म्हण गेली तेल लायत म्हूण हे सरकाराचो एटिट्यूड आहा. सो आमी जर उरिल्ले लोक ओग्गी रावतले जाल्यार हें जावचें ना. पयलीं म्हळ्यार हांगाचो आमदार खंय आहा? पयलो प्रश्न म्हणटा आमदार खंय आहा? मोडकी घेता ना आमदारान आपल्या लोकांचे जर ताका पडूंक ना जाल्यार आमदाराक दाखोवंक दिवचें पडटलें की आमदार ताणें ही हॅज टू रिजायन. MLAs from other areas can come here and the local MLA is not bothered. The other opposition is not bothered. This is not right. हे अशें चलचें ना. गोंयकारां खातीर सगळे आमी आमदार निवडून येतात तेन्ना आमी गोंयचे आमदार जातात. आमी आमच्याच मतदारसंघाचे आमदार जायना पूण हांगाचो आमदार स्थानीक आमदार म्हणटात ताणें येवंक जाय. आनी हाजे फुडें फादरान आनी सगळ्यांनी एज्युकेशन चालू दवरलां पूण ताजे फुडें नेक्स्ट कितें करप? गोंयकार सगळे एक जावन करप कितें? परते येवन चेंज गव्हर्मेंट इज 6 months. इन दीस 6 months what do we do? The railway track is close by. You can start with the railway track. That is what you have to start with. सारखे लागीं आहा तें दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता आतांच स्टार्ट करूंक जाय आमी. ना हें जर करना सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक तूं पॅरलायज जर करना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंट शिकना. दे डोंट टेक कॉग्निसन्स ऑफ यू. आज ही वस्त जाल्या ती अशी हांवें कितलेच ना हे एसेंब्लीन रेज केल्ले आहा. आतां एक जाल्यार परते एसेंब्ली येतली तेन्ना परतो इश्यू रेज करता पूण रेज करून कांय मेळचें ना. दीस इज लेजिटिमायज्ड. द इल्लिगॅलिटी इज बीन इन्स्टिट्युशनलायज्ड. इल्लिगॅलिटीच लिगल म्हणून सरकार सांगता. ना करून तें आनी कोणाक लागता ते लागून ते मरता जाल्यार मरून सिनियर सिटीजन आहा बेगीन वतले म्हणून. तो हो एटिट्यूड आहा सरकाराचो. असो सरकार खंयच म्हाका दिसता खंयच ना देशांत खंय सरकाराचो ना असो की आपले ओन लोकांक मर म्हणटा आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची इल्लिगॅलिटी स्टेट लोकांचेर पोचून घेता. सो म्हाका दिसता दीस इज अ अनप्रेसिडेंटेड सिच्युएशन and this has to have an unprecedented reaction. Yes. Otherwise they are not going to this. Otherwise हे आमी सदां करतले घरा वतले परते न्हिदतले कांय जावचें ना. सरकार पसून बदललो जाल्यार हें जर काम जालें जाल्यार मागीर सरकाराक ते रिवर्स करपाक डिफिकल्ट जातलें. फॅक्च्युअल बिकॉज हांव सरकारान आशिल्लो हांव जाणा हें. सो ताजे खातीर आतां कितें तें करपा जाय. हांव म्हणना की म्हजोच व्यू शूड बी यू ऑल डिस्कस दीस. युनायटेड वी हॅव टू टेक सम एक्शन by which government cannot be allowed to continue with the illegality. This is an illegality. Illegal वस्त सरकार करता आनी आमी सुशेगाद हांगा बसून पळयतात. कितें करता जालो गोंयकाराचो? खंय आहा गोंयकारांक स्वाभिमान? आनी खंय पडला गोंयकारांक दुसऱ्या गोंयकाराचे? आज जर हे वेलसांव जाता गोंय बरें जातलें हें माल्या. इल्लीगल तुज्या घराचेर रस्तो चडयतले ते. कोणाक रस्तो व्हडलो करूंक नाका. विदाउट लँड एक्विजिशन घर मोडून रस्तो करतले. अलाव करतले आमी ना इन नॅशनल इंटरेस्ट. वॉट इज द नॅशनल इंटरेस्ट इन कोल? कोळशान एक नॅशनल इंटरेस्ट ना. अँड एव्हरीवेअर पीपल आर वोकल फॉर लोकल. यू हॅव टू बी वोकल फॉर लोकल. वी हॅव टू थिंक अबाउट अवर इंटरेस्ट. आमकां जर कांयच इंटरेस्ट ना जाल्यार कोल इज ऑफ नो यूज टू अस. वाय शूड वी हॅव कोल? बट आय डोंट थिंक सी कोल हाडपाक सगळे इनवॉल्ड आहा. कोल हाडपाक फक्त बीजेपीच म्हणून दोन नाकात सगळे इनवॉल्ड आहा. कोल काल येवंक ना. हे तकलेन दवरात. म्हाका तें राजकारण उलोवपाचें ना. कित्याक राजकारणाक तुमी म्हणटले हांव म्हजो एजेंडा घेवन आयला. हांव आयला तुमकां सपोर्ट करपाक आनी तुमी जें कितें एक्शन फुडली घेवपाक चिंतताले तेन्ना हांव तुमचे बरोबर आसतलो आनी फुडें आसतलो. इतलें हांव उतर दिता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण. गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.